पेडणे तुयेच्या भलायकी केंद्रात सोमारा भलायकी संचालनालय आणि जीव्हीके EMRIच्या जोड पालवान इमर्जन्सी केअर सेंटराचे उक्तावण पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान केले। उक्तावण सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, जीव्हीके EMRIची CEO पाटकर, मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे आनी हेर माचेर आसले। उक्तावण जातकीच मंत्री राणेन इमर्जन्सी केअर सेंटराचे म्हत्व सांगले। जीव्हीके EMRI DHS आम्ही सगळे लॉन्च केले। मेन म्हणजे कितें आसा, जर आता तुझे पेडणे मतदारसंघात तुमचे पेडणे तालुक्यात कोणाक हार्ट अटॅक जालो ताका सरळ हांगा हाडप। हांगा आमचे डॉक्टर ट्रेन केल्ले आसा, जे पयलीं नाशिल्ली फेसिलिटी आमी ह्या तरेची फेसिलिटी केल्या, जे खंय हे टेलिमेडिसिनच्या माध्यमांतल्यान आता तो हार्ट अटॅक तो ECG काडटा न्हय, ECG जशी भायर येता हे टेलिमेडिसिनच्या सेंटराक ट्रान्समीट जातले। म्हणजे तुजी ECG भायर येत ते थंय बेंगलोर पावता, मागीर विदीन 5 मिनिट्स आमकां रिपोर्ट गावता, ते मागीर आमी हार्ट अटॅक पेशंट। हार्ट अटॅक कोणाकय येता, अटॅक येवपाचे प्रमाण वाडल्यात। कोणाकय अटॅक आयल्यार भिवपाची गरज ना। अटॅक आयिल्ल्या पेशंटाक तपासपाची सोय आतां हांगा ह्या सेंटरान केल्ली आसा, अशें मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो। आम्ही एक नवे कन्सेप्ट चालू केला आणि गोवा देशान पयलें अशें एक स्थान आसतलें जे खंय हार्ट अटॅक जर गांवांत आयलो गोंय कसलोच आसपाचो ना, म्हणून त्या तरेचो एक कार्यक्रम पयलीं हांव जेन्ना मंत्री आसलो तेन्ना म्हाजो एक प्रयत्न आसलो चालू करपाक। पण तेन्ना आमचे कडेन कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट नाशिल्ली, त्या तरेची फेसिलिटी जाय तशी नाशिल्ली। ते आयज वाडोवन आमी आयज DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी आमचे जीव्हीके EMRI तांकां एकत्र हाडून आनी आमची कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट आनी त्याच बरोबर 2 प्रायव्हेट हॉस्पिटल आमी बरोबर घेतलेले आसा, जे खंय DDSSYचे थ्रू ते ऑलरेडी रेकग्नायज आसात। ते आमचे हेल्थवे आनी दुसरे हॉस्पिटल अपोलो विक्टर, आता नवें नांव खबर ना, मडगांवच्या सायडीक। म्हणजे सावथ गोवाचो मनीस पणजे हाडपाचो गरज ना, आनी ह्या सायडीक तुमकां 2 हॉस्पिटलां लागतले, म्हणजे खंयचे लागीं पडटात ते मनीस ते वचूं शकता। एमर्जन्सी रूम म्हणजे कितें? एमर्जन्सी रूम म्हटल्यार कसलीय एमर्जन्सी जर जाली ते एमर्जन्सी हँडल करपाक म्हणून आमचे हेल्थ ऑफिसरान प्रत्येक PHC काय प्रत्येक CHC तुम्ही ICU सेटअप करू शकना, आणि त्या तरेची एमर्जन्सी हँडल करपाक म्हणून आमी ह्या तरेची एमर्जन्सी रूम आमी सगळीकडे रेप्लिकेट करतात। त्या माध्यमांतल्यान आता तुमकां दाखयल्या प्रमाणे की हे एमर्जन्सी रूम आनी हांगा जे आमी मशिनां घातल्या, आयज टेक्नॉलॉजी म्हणटा आनी नवीन नवीन जे कितें येता आमच्या देशात आनी टेक्नॉलॉजी ज्या तरेचे एडवान्समेंट जातात त्या तरेचे आमी फेसिलिटी आमच्या गांवांतल्या लोकांक आमी उपलब्ध करून दिवपाचो हो आमचो प्रयत्न। हांव एक अनुभव तुमकां सांगता। म्हाज्या वडिलांक जेन्ना हार्ट अटॅक आयिल्लो, 20, 22, 25, 23 वर्सां जाली आसतली, हांव सदां तेच उल्लेख करता। हांवें म्हाजे स्वताचे वडिलांक जेन्ना ते आमदार आशिल्ले तेन्ना रवी नायक चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हांवें तांकां साखळीच्यान ब्रिज नाशिल्लो आमचो मांडवीचो पूल, आनी हांवें तांकां फाटले सिटार गाडयेर घालून आमी पणजे हाडलेले आनी थंय आमी ताका ट्रिटमेंट आमी दिल्लो। तेन्ना स्ट्रेप्टोकायटिस म्हणून इंजेक्शन आसलें ते 2.5 काय 3 वरां भितर ते दिवंक जाय आसलें। आयज ह्याच हॉस्पिटलांत 3 कोटी रुपयाचो बजेट करून आमी प्रत्येक कडेन ते उपलब्ध केला, म्हणजे गरीबाचो गरीब मनीस ताका तेजें जीवन वाचोवपाचें काम आमी सुरवात केली। आयज ताका जर हांगा हाडलो ते आमचे डॉक्टर तांकां ट्रेनिंग दिल्ले आसा, जे खंय तांकां ते इंजेक्शन दिवन आनी जशें ECG भायर येता टायम वेस्ट न करता तशें ते ट्रान्समीट जाता। बेंगलोर ट्रान्समीट घेवन 5 मिनटान तुमकां येता की कितें जालां आनी कितें परिस्थिती आहा, ताबडतोब डॉक्टर ट्रिटमेंट दितले, मागीर ताका एम्ब्युलन्सान घालून थंयचे लागींचे आमी जे 3 हॉस्पिटलां आमी नेमल्या थंय त्या हॉस्पिटलान वचून ताका इमिजिएटली इंटरव्हेन्शन रावपाची बी कांय गरज ना। आयज आमकां दिसता की आरोग्याचेर लक्ष घालूंक जाय। मेडिकलान पेशंटांक दितात ते बंद करतलो आनी बरें जेवण पेशंटांक दिवपा खातीर प्रयत्न चालू आसात आनी ते बदल कांय दिसांनी मेडिकलान दिसतले, अशें मंत्री राणे उलोवन गेलो। की सोडेक्सो कंपनी म्हणून हांव झगडता गेले 8 म्हयने की सामान्य मनशेक जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान भायर बॉम्बे बी जेवण वाडटात तेच कंपनीक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान जेवण वाडपाक म्हणून सगळे न्यूट्रिशन बी सगळे आउटसोर्स करून तांकां आनी कॅन्टीना बी तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा। म्हणजे गरीब मनशाक तेजे रिक्वायरमेंट प्रमाणे तेजें न्यूट्रिशन कितें जाय, ताका कितलें खावंक घालूंक जाय ते आयज तुमी जर जेवण खावंक गेल्यार कोण मनीस घावपाक तयार ना तें जेवण। भलायकेच्या मळार मंत्री राणे बरें काम करता। गोंयकारांच्या सोये खातीर 108 ॲम्ब्युलन्स गाडी तांणीच हाडली, ताचो गोंयकारांक खूब फायदो जालो। मंत्र्याच्या ह्या नवे कल्पनेचो फायदो लोकांक जातलो, अशें पर्यटन मंत्री आजगावकारान सांगलें। लोकांक तेजे भितरल्यान लोकांक आवय बापाय सुद्दां एक धीर आयलो की खंय पडला बाबा 108 पावतले आनी फोनाचेर पावतले।
मदीं 5 वर्स गॅप जावन मातशें पण आता परत तीच चालना परत आता तेजे तकलेक दुसरे आयले हार्टाचो मनीस या प्रेशराचो मनीस कितें जालें समज जाल्यार हेल्थ केअर घेवपाक एमर्जन्सी ताणें सेंटर उगडलें ती तकली अशें हेल्थ मिनिस्टर अशें मिनिस्टर जाय आमचे पेडणे तालुक्या भितर ह्यो सोयी मेळपाक खूब गरजेच्यो आनी तेजे बद्दल तुजो विचार करता अभ्यास करता तेजे खातीर आमी चड तुका मानता आनी त्यो सोयी हांगा मेळपाची सारकी गरजेच्यो एकच मतदारसंघ पळय नाका मांद्रेस आमचो पेडणे पळय आतां सामको सोंपें म्हणलें की एम्बुलन्स दिली म्हण ते सायडीन हे सायडीन जाय एम्बुलन्स सगळे कडेन पावपाक जाय सगळे म्हणजे पेडण्या हे जे हॉस्पिटल जे आहा हे दोना भितर सेंट्रल हॉस्पिटल सेंटर दोन्ही मतदारसंघाचे तेका जॉईंट आसा आनी मागता तुज्या कडेन एकच की दोन्ही कासारवाडी आमचे ल्हान हेल्थ सेंटर पण थंय काही सोयी उरपाक जायना कारण तुजे बद्दल अपेक्षा आमची खूब आसा आनी तूं काम करून घेवपी जमडून आमचो चीफ मिनिस्टर मातसो आरोग्यान बरो ना पण ताका सुद्दां तो हालून तें काम करून घेवपी पळय उदोन हुशार चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा आमी बेश्टें तें गव्हर्मेंट करूं ना ह्यो सगळ्यो सोयो हॉस्पिटलां सगळे कडल्यान बऱ्यो बऱ्यो सोयो मेळपाक जाय बरो तकलेन बुजवण हुशार हो चीफ मिनिस्टर हाडलो पयशे हाडपाक बी जाणा मोडपाक बी जाणा आनी हो कशें घेवपाचें तेंय जाणा आनी हें खंयच्याच बाबतींत कमी उरचें ना म्हाका दिसना आनी हे सगळ्यो सोयो पावतल्यो हांगा खुबशे डॉक्टर कमी आसात खुबशे स्टाफ कमी आसा तेजे खातीर आमी खंयचोच आमचो पेशंट कसो उरचो न्ही म्हणून हांव इतलें मागता तूं इंट्रस्ट जाल्यार सारको इंट्रस्ट घाल कमी पडटा हांवूय आहा तुज्या बरोबर झगडपाक आनी तेजे खातीर हे खंय असलें कमी करनाका कारण कासारवाड्यान हे गांवाची सोय समज तुवें पावय हो आशिर्वाद तुका मेळटलो फुडें मेळटलो कारण तुका गोंयचे खातीर खूब तुजे मनान आहा हेल्था खातीर आज जो प्रेशराचे हार्टाचे हांगाचे एमर्जन्सी हेल्थ केअर घालपा खातीर जे सेंटर दवरलें तेजे रोखडे सोय तुमकां रोखडोच तुमकां ट्रिटमेंट मेळटलो देवा कडेन मागता हें घातलें म्हणून आमचे पेशंट खंय हलनाला पुरो आमचे हेल्था खातीर आमचो खंय मनीस